Taneswag E11. Devo tuam surum, tu caboso cavondo quieta. Deva tuam so shifot, jivitu cabetum dita. Deva tuam sorum, tu caboso governo quieta. Deva tuam so shifot, jivitu cabetum dita. Bapa putakat mia, Undo namoy mahasasna, Bapak putakat niya, Undo namoy mahasasna. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा म्हणिलो देवूच आमच्या काळजांनी भावार्थ कोचोवन घालता. भावार्थ बरवाचो आनी मोग हे तिनूय वस्तू आमी थियोलॉजिकल वर्च्यूज इंग्लीश भाशेन म्हणटा देव त्यो काळजान कोचोवन घालता. आनी हो भावार्थ उदीक फुलोवंक दर एकल्याच्या आमच्या हातांनी आसा. भावार्थाची मनशां आमी जावंक इगोर्ज मात आमकां पयलीच सुवातेर बावतिजमाच्या वेळार आमच्या आवय बापायक लागून आमकां भावार्थ हो मेळटा. तांच्या भावार्थाक लागून आमी क्रिस्तांव जावंक पावता आमी कातोलीक जावंक पावता. हो भावार्थ ल्हानपणी आमी घेतलेलो हो वाडोवंक आनी भावार्थाची मनशां कशीं जावन होच भावार्थ आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आदारण करपा मागयो. त्याचे मिसाचे पेटेन ऑस्टीन रेगो हाच्या आत्म्या पासत आमी मागता देवान ताची काकलूत करून सासणेक सुख ताका मेळो म्हणून मागया. तेच बरोबर आपलो जल्म दीस पाळटा शरण विजय हाचेय पासत आमी मागया. सगळे आमच्या पातक्यांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर परविदा देवा तूं बाबा बणिलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मोनाची दोन तोंडां विचारून वायटातून बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या बसत भाग्य सदांच सांकवार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सरपरिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमया काकूत कर. प्रार्थना. सर्गींचे बापा, भाग्यवंत दोनिगान आपल्या शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडोवन हाडली. तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगटणाराचे विणवणेन आमच्याय काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उजवाड हेरांक पावूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. हाबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, अरोंबाक तावन आसा तो आनी कदींच मरोना तो पवित्र देव न्हय तूं.
सर्वेस्परा तुवें हे पोरचे केल्याय नितीचे हातयार आनी कास्त लावच्याक कडप कशें तिका तीर करून दवरल्याय. तुज्या निर्मल दोळ्यांनी खोटेपण पळोवंक जायना आनी तशेंच जुल्माचेर तुज्यान नदर घालूंक नजो. मनीस जोर खोटे जाल्यार कित्याक म्हूण तूं पळयत रावताय? आपणा परस अदीक प्रमाणीक आसा ताका खोटो मनीस गिळटा तेन्ना तूं कित्याक वोगो रावताय? दर्यांतली मासली जाल्या पोरी आनी दोनी नासलोल्या जिवाण्या पोरी तूं मनशाक वागयताय. हो लोक सगल्यांक आपले गोरयेक फारयता, तांकां आपले जाळींत ओडून हाडटा, आपल्या पागेरांत एकठांय करता आनी असो आपूण जिखलो म्हूण मुरगडटा. हे खातीर आपले जाळेक योद्न भेटयता आनी आपल्या पागेरांक धूप घालता, कित्याक तांकां लागून तो सुस्त जियेता आनी पोटभर जेवता खाता. काकुळटी विणे राष्ट्राचो जीव काडूंक तो आपली जाळां थांबनासतना रिती करीत रावतलो. पारयेर हांव उबो रावतलों आनी खोटार पारो करतलों. तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या घोराण्यान कसलो जबाब दिता तें पळयतलों. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी कोणेंय तें सडसडीत वाचूंक पाटयेचेर बरोवन दवर. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शांती पावतलेंच. तें फटोवचें ना. कळाव करून येयत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव. तें चुको नासतना येतोलेंच. जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय ताका तें चुकतलें, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विस्वासपणान जियेतलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. पळयात, सर्वेस्पर सासणाक सिंहासनार बसला. मुनसुबेक ताणें आपली सदर मांडल्या. नेनितीन तो करतलो संवसाराची जोडटी. प्रमाणीकपणान करतलो राष्ट्राची मनसुबी. जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. जुलूम भोगतल्यांक सर्वेस्पर किलो जावन आकांताच्या वेळार तांचें खोट जावन जीं कोण तुजें नांव वळखतात तीं सदांच तुजेर विस्वास दवरतलीं. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. सर्वेस्परान सियोनाक तिकाण केलें. ताका गितां स्तोत्रां गायात. ताची विचित्र कर्तुबां राष्ट्रा मदें परगट करात. जो विखरायल्ल्या रोगताचें फारीकपण घेता ताका दुर्बलांचो उगडास आसा. तांची बोब तो विसरचो ना. जबाब. तुजी वाट पळयतल्यांक सर्वेस्परा तूं कदींच सांडिनाय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजळायलें.
सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या कोण एक दादलो जेजू सरशी आयलो आनी ताचे मुखार सरपटून ताणें म्हळें सायबा म्हज्या पुताची काकुलत कर ताका मोरलूक जाल्या आनी तो चड कश्टावता सबार पावटी उज्यांत आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा हांवें ताका तुज्या शिसा सरशें व्हेलो पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें तेन्ना जेजून परती पाडून म्हळें ओ विस्वाशी आनी खोटी संसोसदी कितलो वेळ म्हूण तुमचें सरशें हांवें रावचें केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसचीं ताका हांगा म्हजेशी हाडात आनी जेजून ताका बोबाट करतच देवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर तावन बरो जालो मागीर जेजू सरशी कुशीन येवन शिसांनी विचारलें ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना जेजून तांकां सांगलें तुमचो भावार्थ उणो देखून हांव तुमकां खरेंच सांगतां सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात हांगा तावन थंय वच आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता बाबडीनो ल्हान आसतना आमी आयकल्ली एक खाणयेचो म्हाका उगडास जाता जंय एक शिव एका ल्हान हुंदराक धरून ताका गिरासूंक सोदता आनी तेन्ना हो हुंदीर म्हणटा ताका पळय केन्नाय तरी हांव तुका उपकारतलो म्हजेर विस्वास दवर आनी हो शिव एके भाशेन आसूंक लागता पूण तरी आसतना तो ताका सोडून दिता कांय दिसांनी ह्या शिवांक शिकारी कब्जान घेता आनी ताका एका नेटान घालून बांदून दवरता तेन्ना हो हुंदीर ते वाटेन पासार जाता तेन्ना शिव ह्या नेटान आसलेलो पळोवन हो शिकारी पिंजरे हाडून गेल्लो आसता तेन्ना हो हुंदीर हें नेट आख्खें पिंजून ह्या शिवाक मेकळो करता केन्नाय तरी हांव तुका उपकारतलो म्हजेर विस्वास दवर हे भाशेन हो हुंदराची उतरां एके भाशेन हो काणी बरोवपी बरयता बाबडीनो इल्लोसो विस्वास आसलो जाल्यार भावार्थ आसलो जाल्यार तुमच्यांनी हो दोंगर हांगातान थंय वच म्हणून येताले हे भाशेन जेजू पवित्र पुस्तकान सांगता आनी शिसाच्या उण्या भावार्थाक लागून तांच्यांनी ही ओसोऱ्या मिलाग्री करून घडोवंक ना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तकान उणो भावार्थ म्हळ्यार तांकां भावार्थूच नासलो दुसऱ्या उतरांनी आनी हाका लागून जेजू बगोर तांच्यांनी कांयच करूंक जायनासलें भावार्थ म्हणल्यार तो न्हयच फकत उतरांनी उचारप आनी म्हणप म्हाका भावार्थ आसा पूण ओळखून घेवप की जेजू बगोर म्हज्यान कांयच करूंक जायना तेन्ना असलो भावार्थ अदीक अखंड अदीक घट कित्याक जें कितें हांव करतां तें देवाची येवजणे परमणे करता हांव आयज स्वास घेता हांव जिवंत आसा जाल्यार देवाचे येवजणे खातीर कितल्या जाणां कडेन कालच्या दिसा मरण आयलें जायत आमी जाणां कालचे सांजेरूच दुबयसान येतलें प्लेन केरला येतना थंय स्कीड जावन सुमार 15 वयर लोक मेलो आनी हे भाशेन असलें क्रॅश जावन ताणें चिंतूंक नासलें आसतलें आपणाक हो दीस आयचो पडोवंक फावो जातलें म्हूण कश्टांनी सरसून हे प्लेनान ती आयिल्ली थंय घरा आपणाचें पावतलें म्हणून पूण तांकां फावो ना जालें दर एकल्याक आमकां एक एक दीस म्हळ्यार देवाचें देणें कित्याक होच भावार्थाचेर धरून जियेता तेन्ना देव आमचें सगळें आसा
आनी हो देवूच म्हजें जिवीत जगयता असलो भावार्थ आमकां गरजेचो. मागया आमी कोत्ता ताचेर व्हडपण दवरचे सुवातेर देव आमचे उद्देशी करता असलो विस्वास दवरून. आनी तेन्नाच जें कितें आमी करता तातूंत न्हयच आमचें व्हडपण पूण देवाची मजरी सोदूंक पावतल्या. भावार्थ म्हणटा तो असलो जंय म्हजो हो ट्रस्ट कंप्लीट सरेंडर इन द हँड्स ऑफ द लॉर्ड हे भशेन असलो भावार्थ दर एकल्याक आमकां मागया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सर दादोबा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून दिवं. प्रार्थया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा भाग्यवन दोमिगाचे विनंतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान मानून घे आनी क्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगडटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बोडान उर्बेवंत आनी दिरादीक कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर कडेन सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासची मोगाचेर तूं तांकां गवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसत्वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपणीचे वन जाता आसतना एक हास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नवे आनी सासणीक कराराची हें रगत पातकाचें बोगसणे मेडच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशें पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन भावार्थाचो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरताव, तुजें पुनोजवनपण आमी परगटाव, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोजवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी कशें वतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोजवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यार ते आमच्या भावापणीची काकलत कर. किरीत भाशेन उगडास करता ऑस्टीन रेगो हाच्या आत्म्याची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखार मोळपणाक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागतां. आंकवार मरी देवाची माई संगती भगवन धरून दिता आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भगवन दोमिंगा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. बाबडीन पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कितलोच लोक जेजूचेर भावार्थ दवरतालो. कांय जाणां जेजूचेर नदरूच पडल्यार पुरो म्हूण, कांय जाणां जेजूक हातूच लायल्यार पुरो म्हूण हे भाशेन आपूण बरी जातली आनी असलो भावार्थ तांकां आसलो. आमी दोन दिसा होच भावार्थ असलोच भावार्थ जेजूचेर धरूंक आनी जें कितें आमी करता तातूंत ताचेंच नांव घेवन करूंक आमकां आदारण करपा ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागूय. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सरकार येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां काळीं पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवाचकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पथकांतली सटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशें परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. सगळ्याची शांती सदां काळ तुमची सगळीं आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सैमीक नदरेन उंडो आनी सोरो, आत्मीक नदरेन जेजूची कूड आनी रगत, होच जेजू होच भावार्थ आमच्या काळजांनी कोचून घालता आनी ह्या वेळार आपल्या आत्मीक जेवणाक आमंत्रण करता. ताच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना भोव मोगळ बापा भाग्यवन दुमिगाचे पोरसोळीत जिणे पासत तुका दिन वाचून ह्या सर्गीच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेंत तुजी खरी भक्ती वाडय. तुज्या दिप्तिवंत प्रसंगदाराची शिकवण घेवन तिचे क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूच्या आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगांत आमी सदांच जिवंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. सोद पदव्या देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. घालून हांग T40. Orosolo tuja magniaco, mai sug santo sorgizo, palun ragadonia de faso, de voitai pauscur peso, Kota vine calza Mariecea, Mon shakura chasrea.